Ergan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका सर्वांक ख्रिस्ता येण्याच्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आयचो आयतार अनंत या संतोषाचो आयतार म्हणटा कित्याक संतोषाची बरी खबर आमी स्वीकार करूंक आमकां आयती करते आसा. एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवच्या वक्ता ह्या सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. ही सुवार्थ समजा सारके पवित्रात्म्याक आमचेर तूं पाठाय. हो पवित्रात्मो आमकां ही सुवार्थ समजोवंक आनी तशेंच ह्या सुवार्था प्रमाणे जियोंक आमकां प्रेरण दिवं दी. ही सुवार्थ आमकां भलायकी हाडून दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतल्या वाचप आवाजवर 6 वळो आवाजवर 60 वळो 1 ta 2 10 ta 11. Isaiah 61 1 to 2 10 to 11. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेन आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आनी सर्वेस्पराच्या कुरपेचें वरस परगट करूंक. हांव सर्वेस्परांतय संतोषतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रंगारायलेले एके व्हंकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायली. जशी बुई जडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किगलून वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सरशी करतलो. अंतर्गीत लूक आवाजवर 1 वळो 6:6 ta 8:8 9:9 ta 50 50:3 ta 50:4. म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय संतोषता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भगवंत ताचें नांव दाखयता. तो काकुळतो आपणा भियेतल्यांचेर संतते तावन संतते पर्यांत. म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय संतोषता. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमोतेचो काकुळतेचो उगडास करून आयलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय संतोषता. सा पावलोन तेसालोनिका घरांक बरयल्या तेसालोनिया घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतल्या वाचप. भावां भयणीनो, सदांच कुशाली जाया. कळनासतना मागा. सर गडीतांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसलेल्या तुमच्या तावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घाली नाकात. प्रवादी कुत्रांची बेपरवा करी नाकात. त्या सगळ्यांची परीक्षा कर जातच कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तरेचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सुमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. वांजेल जुआंव प्रमाणे आवाजवर 1 वळ 6 ta 8 19 ta 20:8. John's Gospel chapter 1 6 to 8 19 to 28.
देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचे नाव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मरेफात सोमेस्तानी मनशाक. उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवीतांक धाडिल्ल्या वेळार जुआंव दिल्ली साक्ष ही, हांव क्रिस्त न्हय म्हणून ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सुमेची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतलेसो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिसेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंवाक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंवान तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हज्या प्रास उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत यॉर्दानचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या उतरांचेर वाचपांचेर आमी नियाळ करया. आज सगळ्या संवसार बरो आनंदसो आयतार म्हणून हो आयतार संभ्रमतात. आनंद कित्याक? आनंद आमकां देवान जेजूक दिल्ल्याक. आनंद त्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावन आसच्यांत. आनंद आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तचो जल्म दिवस आमी आचरण करूंक आमकांच तयार करच्यांत. तर हेची वाचपां आमी नियाळतना पयल्या वाचपांत आमी इसाया प्रवाद्याचें प्रवादान आयकता. ही सुत्रां लुकाच्या वांजेलांत जेजू आपणाची परगट सुवार्ता आरंभ करच्या पयलें ही सुत्रां ताका वाचूंक मेळटात इसाया प्रवाद्याच्या कोवळेंतावन. आनी ती उतरां पळया, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला, दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्या काळजाच्या बऱ्यो करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आनी सर्वेस्पराच्या कृपेचे वरस परगट करूंक. जेजूच्या मिसावांत एक शेवट आसलो. तो शेवट कितेंगी म्हणून बापान पयलेंच इसाया प्रवाद्या मरेफात लोकांक परगट केल्लें. त्या खातीर जेजू आमकां बापातावन उगडापण जावन आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत देव प्रवाद्या मरेफात उलयलो आनी नव्या सोल्ल्यांत देव आपणाच्या पुता मरेफात उलयलो म्हणून एब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या वस्वरांत पयल्या वळींतावन 3 वळी पर्यंत आमी वाचता. तर जेजू हीं सुत्रां घेवन आपणाचे मिसांव आरंभ करता. कित्याक पवित्रात्म्या विणे आमी मिसांव करूंक साधना. देवान अभिषेक केल्ल्या विणे आमी कोणेंच मिसावांत टिकूंक साधना. आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव जेजूक अभिषेक करता, बरी खबर परगट करून विंचून काडटा आनी ताच्या मरेफात कैद्यांक सुटका मेळटा, पापसल्या काळजांक बरी करता आनी बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, तशेंच कृपेचे वरस. तर जेजू आमकां कृपा हाडून आयलो आनी ह्या कृपा पोरण्या सोल्ल्यांत त्या लोकांक बरोवसाची कृपा जावन ही उतरां देव इसाया प्रवाद्या मरेफात लोकां लागीं उलयता. आनी ही उतरां उलयल्या उपरांत आमी पळयता ओल्ड दातावन 11:61 आवास्वरांत, हांव कोणातय संतोसतलो, हांव सर्वेस्परातय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा ते उल्हासतलो. कित्याक? म्हजो देव म्हाका आशिर्वादीत करतलो. म्हजो देव म्हाका केदींच हात सोडिचो ना. त्या खातीर जावं पुरो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां बरोवसो नातल्या वेळार, कश्टांक आतां गोळाक जाल्ल्या वेळार, जावं पुरो अशीर वाटेचो आमकां अनुभव जाल्ल्या वेळार
आमी देवाक विसरचे न्ही, सर्वेस्पराक विसरचे न्ही, कित्याक ताचे थंय आमी सदां काळ संतोष पावोंक जाय. ताचे थंय कित्याक ताणें आमकां जीव दिला, तो आमकां चलयता, आमचो भावार्थ ताचे थंय आमी थीर करूंक जाय. आयच्या अंतर्गितान आमी आयकलें, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोषता. ही उतरां इसाया प्रवादाची, आनी ही उतरां तुमी पळोवची जाल्यार नव्या सोल्ल्यान लुकाच्या वांजेलांत, आयच्या अंतर्गत लुकाच्या वांजेलांत हांव काडलां. कोणाची ती उतरां? ती उतरां मोरयेची. कित्याक मोरये मायेक देवान विसून काडलें आनी तिणें देवाच्या उतराक काळतिमान घालें. ती देवाक संपूर्ण विधेय जाली, देवाक आपणाकच समर्पण दिलें, देवाच्या उतराचेर तिणें भरवसो दवरलो. एलिझाबेथीक भेट करूंक वता आसतना एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिणेंय तिका देवाची माता म्हणून सांगलें. ताच्या उपरांत वडवीक आपणाची कोणातय म्हूण ती समजता, आपणाची वडवीक देवातय. देव नातुलो जाल्यार, सर्वेस्पर नातुलो जाल्यार हांव कितेंच ना. त्या खातीर ती सांगता, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. आमी हर एकल्यांनी सर्वेस्पराची वडवीक गावंक जाय. आनी म्हजो आत्मो म्हज्या तारकांत थंय संतोशान उरता. कित्याक किरकोळ 4 आणदासीचे ताणें नदर घाल्या. कसली नदर? ती दयाळ नदर. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण आपयतलो. पळया, मोरयेच्या तोंडान ताव न्हू प्रवादानपण येता. आज तिका आमी भाग्यवंतो, आज आमी तिका देव म्हूण पसारता. आनी ती सांगता, पळया, सकतीवंतान म्हज्या पासून तो विचित्र कामां केल्यांत. हें समजूंक जाय न्ही ह्या संवसाराक. भाग्यवंताचें नांव दाखयता तो काकूळ आपणा भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यंत. त्या खातीर देवाची भिरांत, देवाक दिवचो आमी मान, देवाक करचें आराधन आमी दुसऱ्या कोणायक दिवंक जायना. आमी ताका काल्तिमान घालून चलोवंक जाय. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान, म्हळ्यार आज आमी आयकलें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. जेजू दुवारी भुकेल्ल्यांक तो काण जावन येता आनी साकरांक तो आदार दिता आनी बिरमोतीचें काकुळतीचें ताचें काळीस तो लोकांक तो आशिर्वादीत करता, गूण करता, वाडटा आनी तांच्या पातकां तो बक्षिता. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात, म्हळ्यार अर्थ कितें? कोण अहंकारी गर्व दाखयता ताका रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. म्हज्या भाव भयणीचें दुसरें वाचप सांत पावलो थेसलोनिका घरा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें. तो आमकां सांगता, सदांच खुशाली जाया, रिजॉयस इन द लॉर्ड. सदांच कळनासतना मागा, खुशाली जाया, आनंद तुमच्या काळजांत सदां काळ आसूं दी. आनंद कित्याक? आमी पुनर्जिवानपणाच्या क्रिस्ताची भुरगीं जावन आसा, ह्या पर्ज जावन आसा. देवाची भुरगीं पुनर्जिवानपण क्रिस्ताची आमी पर्ज जावन आसा. आनी आमी सदांच खुशाली जाय जाय. आमी रागान ह्या मोसरान हाग्यान ह्या आमी केदाळय भियान जियोवचें न्ही. कित्याक आमकां ती खरी खुशालकाय, खरो आनंद आमकां देव दिता. तसो आनंद आमचे थंय ताणें घाला. कळनासतना मागा. पळय, तो मागतना तुमचो आनंद आनीकी चड जाता मागतना. तशेंच सर घडितांनी देवाक अर्गां दिया. अर्गां दितना कर्गां पयस येतात. पळय, खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर घडितांनी, बऱ्या घडितांनी, वायट घडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान नासलेल्या तुमच्या तावन देवाक इतलेंच जाय, तुमच्या तावन देवाक इतलेंच जाय. तुमी सदां काळ देवाक अर्गां दी जाय, माग जाय आनी खुशाली जाय जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडखळ घाली नाकात. धर्मदूताची कृत्य 7वा वसवर 50 आनी 1 सांगता, पवित्र आत्म्या तुमी आड रावा नाकात. म्हळ्यार देवाचे उतर, साक्रामेंत, देवाचे उपादेश हाका आड वचना नाकात. प्रवादीक उतरांची बेपारवा करिनाकात. आज आमकां प्रवादाची उतरां आयकूंक मेळटात बायबलांत. हांव बेपारवा करिनाकात. त्या सगळ्यांची परीक्षा कर जातच. कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तरेचें वायट जावं तें पयस करा. तुमी पवित्रपणाचें बरें जिवीत जियेया. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सुम्य जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. पण आज जेजूच्या येण्या वेळार आमी तयाराय करी जाय. आमी आयकलें गेले ते आयतारा तुमी पवित्रपणान निर्मळ, नितळ जिणी खरे अंतस्करणाचे जाय जाय, बरे अंतस्करणाचे जाय. सांगता, आज तुमचो प्राण, आत्मो आनी तुमची कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. देव केन्नाच बेविश्वासी जायना, तो विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच.
म्हणजे तो आमचो प्राण आत्म कूड निर्दोशी सांबाळतलो. त्या खातीर आमी आमकांच ताका ओपून दिजय, समर्पून दिजय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जुवां विशांत. पळय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमकां आदवेंताच्या काळार म्हणजे क्रिस्तानाच्या काळार तशेंच आमच्या करेजमाच्या काळार आमकां आयकूंक मेळटा सदावत जुवां विशांत. कित्याक जुवांव वाट न्हय जावन आसलो, तो वाट तयार करूंक आयिल्लो. जुवांव सोडवंदार न्हय आसलो, तो सोडवंदाराच्या पयल्या आयिल्लो सोडवंदाराक ह्या संवसाराक उगडापे करूंक, ह्या दाखोवन दिवंक. आनी तो सोडवंदाराच्या मिसांवाचो म्हणजे जेजूच्या मिसांवाचो एक ताळो जावन आसलो. कितें आमी पळयता ह्या स्नानदातार जुवांव थंय, तो एक खालतो व्यक्ती, तो एक धैर्यादीक व्यक्ती, तो एक प्रवाद करचो व्यक्ती, तो एक विशेष देवाच्या कृपेन बरोलो व्यक्ती, आणि तो एक साक्ष बरीत व्यक्ती. आणि तो जेजूक साक्ष दितलो. पण ताचो आनंद कितें म्हळ्यार ताका देवान दिल्लें मिसांव क्रिस्ताक परगट करचें. ताणें खंय ताचो प्रचार तो आशेल्लो ना. ताणें प्रचार केल्लो क्रिस्ताचो, पाटलाव केल्लो देवाचो आनी त्या क्रिस्ताचो. त्या खातीर आज जुवांव, वांजेलिस्त जुवांव आमकां स्नानदातार जुवांव विशयान सांगता. आनी बारी सुबीत रितीन सांगता तो देवान धाडिल्लो एक मनीस असलो. देवान धाडिल्लो, देवान विसलो सबार पात्रियार्का मरिफात देव उलयलो, न्यायकर्ता मरिफात उलयलो, तशेंच तो उलयलो प्रवाद्या मरिफात. आनी नव्या सोल्ल्यांत आमकां कळीत आसा जावं पुरो पोरण्या सोल्ल्याचो अखेरीचो प्रवादी म्हण येतो, तो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफात सुमेस्त आनी सत्वांच्या उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो. जुवांव खरेपणी आमकां सांगता स्नानदातार जुवांव कोण, ताचें मिसांव कितें, ताका कित्याक देवान ह्या संवसाराक धाडिल्लो. ताकाय धाडिल्लो ही संतोश बरीत सुवार्ता परगट करूंक, लोकांक उदकाच्या बावतिस्माद्वारे आनी तांकां परिवर्तनाच्या बावतिस्माद्वारे देवा थंय हाडूंक. आनी थंय ताका विचारूंक येतात कोण तूं. पळया बायबलांत आमी पळयतो एक पावटी जुवांव जेजूक विचारूंक एन्क्वायरी करूंक धाडटा. पूण आज जुवांवक विचारतना जुवांव कितें जाप दिता पळया. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांत ह्या जाकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार पळया जेरुजलेम त्या धाडचें केंद्र जावन आसलें. कितेंय जाल्यार जेरुजलेमा पयलें कळटा आनी थंय तावन एक नियंत्रणी आसलें. त्या खातीर जुवांवची सुवार्ता प्रवादान कोण तांच्या कानांकी पडली. त्या खातीर तांणी ह्या जाकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्ष ही कोण तूं, हू आर यू. पण ताची साक्ष तो सांगता हांव क्रिस्त न्हय. इट्स व्हेरी क्लियर. तो सांगता हांव क्रिस्त म्हळ्यार कितें, अभिषिक्त, एनॉयंटेड वन. हांव न्हय. तुमी म्हाका पळोवन क्रिस्त म्हणून शिकनाकात, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर पळय. तर तांकां क्युरिओसिटी, कोण तूं? एलिया न्हय म्हणलो तो. ताणें परत्यान विचारलें एक प्रवादी, हांव न्हय. तर तूं कोण म्हणून आमकां सांग, आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप करूंक आसा, तुज्या विशयान तूं कितें म्हणटाय. आनी थंय तो सांगता इसाया प्रवादीच्या उतरांनी तो जाप दिता. पण तो क्लेम करना एलिया हांव प्रवादी ना, तो प्रवादी जावन आसलो सारकें आमकां कळीत आसा. तो सांगता सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यान बोब मारतेलो ताळो हांव. म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाचो ताळो. सर्वेस्पर देवान ताचें उतर म्हजे भितर घाला. तुमी पळया कितलेशे प्रवादी जावं पुरो इसाया इंगल्या रुपार ताची जिबा पडटा. आनी तशेंच जेरेमियाक, आमोसाक खंय बोकऱ्यांक सोरोन अशें आपोवन हाडटा. आनी हे सकट प्रवादी ते देवाक काल्तिमान घालतात. आनी तांचे मिसांव तांकां क्लियर.
आज आमकां हर एकल्यांक जावं पुरो आमी क्रिस्ती कुटुंबाची आमी पवित्र कुटुंब सभेचे सांदे आवय बापूय भुरगीं म्हणा युवक युवती ह्या प्रवाचन मागण्या ग्रूप मागण्या पंगड कोणी आमचे मिसो आमकां क्लियर जाय सई सुमेची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतेल्याचो ताळो हांव त्या सर्वेस्वराचो ताळो सर्वेस्वरान ताचें उतर म्हजें थंय ताणें म्हाका अभिषेक केला उतर आयकया इसाया प्रवादाची आज ताणें धाडला पण धाडिल्ले करीत आमकां वचूंक जायना सर्वेस्वर धाडता सेंट अ मिशनरी म्हणजे एक स्वार्थ प्रगट करतो धाडलोलो कोणाक हांव देवाक हांव धाडलोलो ताणें देवाक विसरूंक नजो क्रिस्ताक विसरूंक नजो तदाळ तो निसरून पडटा विसरल्यार अरण्यान बोब मारतेलोसो ताळो हांव आय एम जस्ट वॉयस धाडलेल्या मध्ये थोडे फरिसायेच्या पंगडांतले आसले ताणें जुआंक कशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्ही एलिया न्ही प्रवादी न्ही तर स्नान कसो दिताय पळया जुआंची जाप हांव स्नान दिता उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो तो आयला ऑलरेडी आसा जाका तुमी वळखनात तो म्हज्या उपरांत येता तरी पूण ताच्या वणाचे कट चडोवंक सयत हांव योग्य न्ही हांव फावो न्ही पळया ताचे वण्याचे कट सयत सोडूंक कितलो गौरव ताणें जेजूक दिलो आनी सोडवंदाराक दिलो देवान ताच्या काळजान घाल्ली ती उतरां कशी ताणें प्रगट केली संप्रो आमच्या काळजान देव घालता पूण तोंडांत उलयतना आमी देवाक प्रामाणीक जावन आसा जाय उतराक प्रामाणीक जावन आसा जाय आनी हे बेतानियान योर्दानाच्या पेल्या तडेर जुआंव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें ओय मोगाच्या भाव भयणीनो स्नान दातार जुआंव एक साक्ष जावं पुरो तो आमच्या वांजलाचो एक संतोष म्हूण येता कित्याक ताणें संतोषाची बरी खबर संवसारा प्रगट केली त्या खातीर जेजू सांगता ताजे वरून व्हरतो कोणी आसचो ना म्हणून सबार फावटी जेजू ताच्या विशयांत आमकां उल्लेख करता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो आयतार आज 17वी तारीख आनी मुखल्या आयतारा आमी क्रिस्ताच्या त्या जल्म दिवसाक म्हणजे नतालांचे फेस्त आमी आचरण करता तर कितलो संतोष आमच्या काळजांत आसूंक जाय सर्वेस्वरान आमच्या दया दाखयल्या आमच्या कुटुंबाच्या दया दाखयल्या भावार्थाचे देणे आमकां दिला मागण्याची कृपा आमकां दिल्या साक्रामेंत आमकां दिल्या एक पवित्र सभास जेजूची कुडूस आमकां दिल्या तर आमी ताचे थंय संतोष पावूं जाय उल्हास जाय आमी ताचे थंय आनंद बरी जावन जिये जाय तर क्रिस्त येण्याचो काळ आनंद बरी तयार काळ आमचे अस्कत काय उणें पळोवन आमी कालत्या काळजान खऱ्या काळजान प्रामाणीक काळजान सर्वेस्वराक भेटोवन ताच्या मोगान बरोवन आमी ह्या संवसारांत जियेवया ताच्या आशिर्वादांनी बेसांव आमी जोडून घेवया सर्वेस्वर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्घ होगळापांनी वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आमी प्रगट केल्या तुज्या सुवार्तेच्या आशिर्वादान तुज्या सुवार्तेच्या पेकोवणेन तुज्या सुवार्तेच्या बेसांवान तूं आमकां बरो तुजी सुवार्ता आमकां गोण करून दी आमच्या काळजांत पयस गेलो तो आनंद फाटी मेळोवन दी आज कितलीशीं कुटुंबां कश्टांत आसात अडकळ्यांत आसात अनवरांत आसात निराशेत निर्गतीक जावन आसात विदूर आसात काम नासतना आसात पिडेत पडून आसात तांच्या सगळ्यांचेर दया देंवन येवन तुजो आनंद थंय देंवन येवं दी आयसीयू एमआयसीयू एनआयसीयू व्हेंटिलेटर आसची अवघडा कोणाक जाल्ली या अकालिक मरणाक बली जाल्ल्या त्या आत्म्यांक शांती तूं दी पुलगतीत असल्या आत्म्यांक शांती तूं दी अनाथ आत्म्यांक शांती तूं दी आनी आमकांय बरें मोर तूं फावो कर पूण आमी केदीच भियेनासतना आनंद बरीत जावन जियो कृपा तूं आमकां दी सोरपीड आशिल्ल्या अस्कत काय अनकर बंदपस जेजू क्रिस्ताचें नांव निष्क्रिय जावन दी जेजूचे आशिर्वाद बेसांव सगळ्या संवसाराचेर देंवन येवं दी टच ब्लेस हील फॉर योर ग्लोरी जेजू क्रिस्ताचें नांव हांव मागता सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाबू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी सर म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेया आमेन.